आज तुम कालचा मनोसान देव बरें कर म्हणटा. सो दीस इज अ सायलंट मार्च. आमी आवाज घालना, कांय स्लोगन्स घालले आणि लेट मी गिव यू अ ब्रीफ थिंग वॉट अबाउट दिस ह्यूज जे कंपनी आहा जे स्टोर कोताय वॉट एवर सबस्टन्स टू मॅन्युफॅक्चर सम एम्युनेशन ते स्टोर कोताय सबस्टन्स तेजे बद्दल हांव थोडेशें सांगता. म्हाका जे म्हायती आहा सावथ गोवा यू कॅन से हाडलें तेन्ना हांव आमगेले कलेक्टराक फोन केलो, सगळ्या एडमिनिस्ट्रेशनाक फोन केले, आमगेले लोकल पंच रायट फ्रॉम द कलेक्टर, SP, सरपंच, डेप्युटी सरपंच, पंच, लोकल मेंबर्स, गांवचो लोक सगळो थिंग गेलो आणि एक मॅगझीन जो एक्सप्लोड जालो ते सायडीन आनी एक मॅगझीन आहा तेलो. आमी विचारलो तांकां बाबा हिंग तुगे कितें एमटी आहा काय म्हूण. ते म्हणपाक हितून कांय ना, की तूं माला आहा काय म्हूण कांय ना म्हणपा लागले. आमकां पयलीं सद्यार आमी कंपनीचेर म्हाका दिसता सारकी कारवाय जावपाक जाय, कित्याक आमकां फोटो येयले म्हणटा न्ही त्या वखदार रातीको एका देडा आमी ते मॅगझिना बरें गेले लास्ट थिंगान सायडीन आनी आहा तितून आज आयकता तितून 13-14 टन आनी एक्सप्लोजन आहा म्हूण थिंगा सबस्टन्स आहा म्हूण हे वस्त तितून आहा. आनी अशें आयको येला देर इज एडल्ट्रेशन तितून ती जे कंपाऊंड की सबस्टन्स केला ते एडल्ट्रेटेड आहलो म्हूण तेका लागून एक्सप्लोजन जालें म्हूण. सो सरकारान म्हाका दिसता जेन्ना ही वस्त जेन्ना वी आर युजींग फॉर अ डिफेन्स आमी म्हणटा इंडिया प्रधानमंत्री आमगे म्हणटा आमी इतली सांगता इतली कोता सगळी कोता जेन्ना एक्सप्लोजन जे एम्युनेशन जे आहलें जे सबस्टन्स आहली ती एडल्ट्रेटेड आसली जाल्यार म्हाका दिसता इट इज अ रिस्क फॉर अ कंट्री ना पेसून क्लियरी आमी सांगपा जालें बाबा वाय इट गॉट एक्सप्लोडेड कितें आज पासून आमी आतां मेमोरेंडम पुलिसान FIR फायल करपा लायलें, डेप्युटी कलेक्टराक दिलें, सगळें घेवन बसून आय सस्पेंड केलें म्हण तेंगेलें कॅन्सील केलें ना लायसन्स. आनी जेन्ना तांकां कलेक्टराचे ऑर्डरी प्रमाणे आमी चलता म्हण देर वर 22 लायन्स गायडलायन्स वॉट दे हॅड टू डू ही सगळी फुलफील करपा आसली. तितून मेजर वॉज देर लोकल बॉडी पंचायती कडेन लायसन्स घेवपाक जाय सो तें गेलें ना आनी विदाउट ऑल दीस दे हॅव स्टोर्ड दॅट थिंग इनसायड. सो हांव म्हणटा हितून बारीक मनशां आतां ना, हितून कोणें मोठे तरी मनशां आतां आसपा जाय, कित्याक नाल्यार इतली रिस्क घेवन 14 टन समज तरी तुमी हे एम्युनेशन वॉट एवर गन पावडर वॉट एवर तुमी स्टोर करताय कोणा भरोशार आनी कोणा आदारार करताय हें जाणा जावपा जाय. तितूंक जाय तोचताय ही बाबा जमीन कितें ताका एक्सेस कितें तांकां परमिशन दिलें कोणें हें सगळें जाणा जावपा आमची गरज आहा. कित्याक एकले मनशा गेल्या फायद्या लागून वो एकले कोणागे स्वार्था लागून आखो गांव पिडे जावपाय ना. आज हो थोडो लोक येयला ते म्हाका एक्सप्लोजनाचेर आनी आवाज करपाक गरज आसली गे व्हडले स्लोगन मारपाक गरज आसली. एक्सप्लोजन इतली व्हड जालां सो आमी बोवाळ मारपाक गरज ना की गोंया आदी देशा खबर आहा हें कितें जालें तें कित्याक सोशल मिडियाचेर सगळें गेलां. सो वी हॅव डन अ सायलंट मार्च फकत बाबा हें सरकारा जवळ करपाक. म्हाका म्हायती मेळटणे आय थिंक सो द ऑनरेबल डिफेन्स मिनिस्टर आमगेलो इंडियेचो इज सपोज टू अरायव टुमोरो इन गोवा ऑन इज वे टू कारवार सीबर्डांक अशें म्हणून आयकलां. सो आमी तुमच्या मध्यान मागताय हें जे आज इशू आहा हो खाल्यान तेच्या कानार पडपा जाय. यू शूड रीड इट ऑन द पेपर दॅट दीस इज थिंग वॉट इज हॅपन इन गोवा. सी वी आर नॉट अगेन्स्ट द डिफेन्स वॉट एवर जावपाक जाय आमगे देशाची रक्षा जावपाक जाय बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ दीस. आनी इफ इट इज सारकें तरी समज तरी स्टोर केल्लें प्रॉपर वॉट प्रोसिजर्स आनी प्रॉपर समज ताणें विदाउट एनी एडल्ट्रेशन नाल्यार आमकां म्हायती मेळटे प्रमाणे इट वॉज एडल्ट्रेटेड एंड देर वॉज सम इशू दॅट इज वाय इट गॉट एक्सप्लोडेड. आनी आमकां लायफ रिस्क रायट फ्रॉम द कलेक्टर टू द SP आनी लोकल पीपल सरपंच पंच मेंबर्स एज अ MLA बी ऑल वेंट एट 1:30 3:30 वी वर देर. आनी आमी तांकां विचारलें बाबा हे खाली वो सब उसमें कुछ नाही म्हणपा लागले आमकां. आनी आतां कळ्ळां ते प्रमाणे थिंगा 14 टन तरी आनी माला म्हूण. आतां तेमी कितें केलां प्रशासनान पुलीस आनी सगळे सरावंड केले कोणा वचो मेळना. सेकंड व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग हितून आतां हें जें आतां ब्लास्ट जाल्लें थिंगा हें सगळें जें केमिकल कितें आहा आतां दामासान सांगिल्ले प्रमाणे सकयल एक 2 न्हंयो आहाय. 2 न्हंयो आख्यो देर इज अ स्प्रींग दॅट स्प्रींग म्हाका दिसता आख्खे कानागिनी आख्खे लोकांक बेतूल कानागिनी नुवें खोलाल वयते लोक हिंगा उदक पिताय. हे समज 5-6 तरी हें सगळें सकयल गेले लोकांचे जीव धोक्यार आहा. थिंगा एनवायरमेंटाचेर थिंगा म्हाका दिसता फाटीं रमेशान एक ब्लॅक पॅन्थर कितें दाखयलो थिंगा तेच जाग्यार तो थिंगा भरपूर जनावर आहाय पक्षी आहाय झाडां हे सगळें म्हाका नश्ट जातलें. आतां जाल्यार ऑलमोस्ट 20 days जाले आमकां खबर ना हें आतां जें तेंगेलें मटेरियल जें आहा जें एक्सपोर्ट जालें तें मटेरियल जें आहा तें कित्याक दवरलें तें म्हाका खबर ना. पास येवन सगळें मागीर वचोन स्प्रेड जावन आख्खो गांव काबार जावपाक दवरलां कितें तें खबर ना आमकां. सो एज आमदार ह्या नात्यान म्हाका सांग म्हजें कर्तव्य आमगे गांवच्या लोकांचो आमगे लोकांचो जीव वाटावपाक. आमी हिंगा खंय राजकारण कोनाय
and we don't want to do any politics with this because it is आमगेलो लोकांचो जिवाचो हे प्रश्न. सो आमी सरकाराक मागताय हेजेर सारकी कारवाई जावपा जाय. इफ someone is guilty they should be held guilty. आणि कोण जाल्यार कितें करता तुमी? कानाला this is just मागचो दा 1% of the people what we have got. this हे वॉर्डांतलो लोक आमगेलो कानाई नागेरी आखो गांव लोयतेल ना कित्याक म्हाका दिसना सरकाराक इतले आमचे इतले नीट सकयल वचपाक रस्त्यार येवन सरकारा दड गोत करपाक इतले सकयल वचपाक गरज ना. आतां हांवें बारीकशान दाखयलां हें झलक दाखयलां आमी कळ्ळें तुका न्हू. सो हें ट्रेलर जाय जाल्यार आमी व्हडलें कोत्तले कित्याक आनी इतली करपाक हांव सरकाराक मागता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक मागता हें इतली करपाक आमी दिनाका. तूं तुगेल्या प्रशासना सगळ्यांक बाबा लायनीर घाल आनी जे समज कोणी दोशी आहाय हेजेर सख्त कारवाई जावपा जाय ही आमगेलें डिमांड. कितलो टायम दिता तूं सरकाराक? वी आर गिविंग next 7 days. Within 7 days they have to do what has to be done. कित्याक ती कारवाई आमी सांगपा जाय आमी इंटिमेट करपा जाय. सरपंच प्रीतम देवलकर. आमी आतां कलेक्टर ऑफिसान आयल्या. एक्चुली वी आर गिवन तिका हें दिल्लें आमी मेमोरंडम पयलें आनी नाव वी आर कम टू द प्रोटेस्ट. म्हणजे हें आमकां डिस्ट्रॅक्शन फॉर इन आवर विलेज वी डोंट वॉन्ट. आनी आमचे सगळे विलेजर्स हांगा आसा. सरपंच मेंबर्स आमचो सर एल्टन आणि we have already filed a complaint near police station also and collector deputy collector are kepe. So केरे बेतून पंचायतीचो पंच मास्को डिसिल्लो आयज आमगे येवपाचें हें रस्त्यार येवपाक कारण म्हणल्यार तुमी जाणा आसतलो हो स्फोट जाल्लो एक्सप्लोजन जाल्लें. एक्सप्लोजन जालें तेन्ना तें जाले फाटल्यान आमच्या गांवांक गारा हाल्ल्या लोक भियेन सगळो वळवूज जाल्लो आनी ह्या माचेर दखल घेवन पुलिसींक कंप्लेन रजिस्टर FIR रजिस्टर केल्ली. डेप्युटी कलेक्टराक मेमोरंडम दिल्लो तसोच कलेक्टराक मेमोरंडम दिल्लो आनी तो मेमोरंडम दिलो जाल्यार आयज एटलिस्ट 16-17 दीस जाता पूण आयज पासून कांयच हाचे कारवाई जाल्ली दिसना. तें म्हणून दुसरें म्हणलें जाल्यार आमचे पळय मॅटेरियल स्टोर केल्लो ताजे डेटा शीट सांगता की हो बरो हायली कंटेजियस आनी हेका पोल्युशन आसा म्हण. पूण आयज पासून प्रशासनान कितें घेवन थिंगा पळय हें पोल्युशन जालां ताजें कितें काडपाचें ताजें कितें बरें करपाचें आयज पासून चिंतलां ना. आतां सदां अलर्ट येता पावस पडपा म्हणजे स्फोट जाला त्या जाग्यार दोनी सायडीन 2 वाड आहा. त्या दोनी वाड एरेबियन सिया टच जाता. फाल्यां तरी पावस पडलो जाल्यार इतलें कॅमिकल रेजिड्यू आहा तो देंवन सगळो सकयल येतलो. हाचे सरकारान न्हू ना मग प्रशासनान कांय दखल गेली ना. आयज सरकार सांगता हायकोर्टान ऑर्डर दिल्या इलिगल कन्स्ट्रक्शन आहा ती कन्स्ट्रक्शन मोडा. पूण जो आयज जो स्ट्रक्चर थिंग उबो आसा ताका ना म्हूण सनाद आसा ना म्हूण पंचायतीचें लायसन्स आसा आनी हाचेर सरकार कांय कारवाई करपाचो प्रयत्नच करना. सरकाराच्या अशें मोना आहा की हें दुसरें युनियन कार्बायड भोपाल जाल्लें तें आमचे नागेरी भितर पंचायती करपाचें. आतां कोणा स्वास्था खातीर करता तें आमकां खबर ना आनी हाचेर आमकां कांय सुटावो जावप मेळना प्रशासनान मेळना सरकाराले मेळना. सो आमच्या लोकांक आमची जिवीत सांबाळपाक आमचे लायफ सांबाळपाक आमचे एनवायरमेंट सांबाळपाक आमकां हो रस्त्यार हाडपाचो मुद्दो सरकारान दवरला आनी सरकारान सांगला तुमी या. येयलो रस्त्यार येयलो वगर कांय जावपा ना अशें दिसता कित्याक सरकार आनी प्रशासन चलता म्हणटा फकत लायसन्स दिल्लें पेसून दिल्लें तें लायसन्स दिल्लें सस्पेंड केलां कॅन्सील केलें ना. सरकार आज पासून ह्या मुद्द्याचेर कॅन्सील करपाची भाशा म्हणटी उलयच ना. जेन्ना हाचो प्रश्न विधानसभेक मांडपाक गेल्लो तो आडायलो कसो जाल्यार सरकारान कित्याक अशें दिसता की सरकारान तो हँड इन ग्लव आसा हें कितें तरी हें वायट हाडपाक लागून आमकां कोणा ट्रस्ट करपाना. फॅक्टरी चलतात चलती पूण आमच्या गांवांक हें नश्ट नाका. कित्याक भोव करून मुगे कानागिनी गांवांत थिंगा वॉर्ड नंबर 6 आनी वॉर्ड नंबर 7 दोनी वाटेन अरावंड एक वाटे आहा 800 मिटरांचेर एक वाटे आहा 925 मिटरांचेर लोक रावता आनी इलिगली तांच्यांनी हे दोनूय मॅगझीन केल्ल्या आनी हे तो दोनूय मॅगझीन तर एक बरो एक्सप्लोड जाल्ले कंबाशन जावन तर एक्सप्लोड जाल्ले आयज गांव म्हणटा उरना अशें. पूण हाचेर सरकारान कितें तर दखल घेवन कितें तरी करपा जाय. कित्याक व्हडले मनीस आहा व्हडल्या डिफेन्सा एम्युनेशन करता म्हूण लोकांक मारून करपा ना. वी नीड डेव्हलपमेंट. आमी हो डिफेन्स शूड गो हेड बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ विलेजस. आनी जेन्ना विलेजसान तांकां एप्रुवल दिलें ना पंचायतीन तांकां एप्रुवल दिलें ना. आमी मार्चाचे 13 तारखेर आनी ओतुंबराचे 13 तारखेर पुलिसींक डायरेक्ट लेटर दिल्ली आहा पंचायतीन रेजोल्युशन घेवन आमकां हें नाका हें प्रूफ आमकां नाका लोक रावता थिंगा एक्सपिरियन्स जाल्यार माल जाता. पूण आमकां पंचायती बायपास करून प्रशासनान तांकां लायसन्स दिलां
पूण त्यो गायडलायन्स प्रशासनान घातल्या ज्यो कलेक्टरान घातल्या त्यो फॉलो केल्या त्यो पयली ना. म्हणजे अशें दिसता प्रशासनान सरकाराक लोकांक मारया कोण एकट्याचे बडसबर या. चल चल. आवाज जातो गोंय पावला आवाज कोणाय आमकां बरे भाशेन पीसफुली वॉन्ट टू लायक लोकांकूय कळपा जाय न्हू एडमिनिस्ट्रेशन कितें कोत्ता तें बोवाळ मारपा जाल्यार मिंगा मारताले तेंच्यानी कितें बरें सारकें जाता न्हू पीसफूल जाता तें पीसफूल करपा दिये बेश्टे लोकां आनी टेम्परेचर वाडयना काय सो ताप आहा सगळे लोक रावतले एक आवाज कलेक्टर कसला रिस्पेक्ट आहा मातसो बस सर. And as per the PESO guideline, the licensee is supposed to inform the PESO about the incident. However, they have not informed within the 24-hour time period. So we have informed PESO about the incident and we have coordinated with them. And an official from there have come and he has done the inspection. Now he is of the rank. I don't know his rank, but then he has given the report to junior or joint chief controller of explosives in Mumbai office. From there, they have submitted their report under observation to their chief to take a decision regarding the license. So what generally happens if someone want to set up a magazine or a unit here, they have to come and apply for NOC from the district administration. The guideline also say that they have to obtain a NOC from the panchayat. On that day itself, like MLA and the panchayat has brought it to our notice, they have not taken the NOC from the panchayat. Second thing, when the office of collector has issued this NOC for the magazine number 1, it was mentioned there were 22 terms and conditions like what MLA has mentioned. So they have not adhered to some of the terms and conditions, and we are taking reports from all the line authorities who have given reports based on which this NOC was given. Regarding the panchayat also, it was mentioned as a condition that with this NOC they have to go and obtain the panchayat NOC, then only PESO should be granting them the license. So when the PESO official came, we have got into this notice also. So as the thing has not been complied, our NOC conditions are also not complied. So that has been brought to the notice of PESO. Then we have also sent reminder to them asking how to handle this material. So just like what you are also worried about, we don't know what is this material and we don't know like what kind of negative consequence can be there for the environment also. The pollution aspect also we don't know. And until PESO official come and certify that this premise is safe for officials to enter and do an investigation or this material is safe, we cannot do anything. Inquiry has to be completed at their level. So PESO say we have not received any official communication saying that they have conducted this inquiry or their inquiry is complete and whether it is safe for us to enter. So that is why on the subsequent day when we went there, we have locked the magazine number 2 where they have illegally stored this 11 tons of gunpowder. Now PESO has to write back to us saying that their inquiry is over, we can conduct our internal inquiry and then we can take a decision. Now as you were saying, we have not given permission. District administration doesn't have the power to give permission. We give an NOC to the owner to go and apply to PESO. Now that NOC has a lot of terms and conditions which they have clearly failed. Now I am taking a report from the line department. We have given reports. Based on that, we will take a decision regarding the NOC. What decision will be taken, I have to see based on the report. Now, as Honorable MLA has mentioned, the license has been, the transport license as well as the magazine number 1 license has been suspended. Whether they will cancel it, whether they will renew it, whether they will give it back to them, we don't know. PESO has to communicate. Meanwhile, regarding the other aspect, danger aspect, pollution aspect, we are taking help from the SDMA.
inspector factories and corners are also not the competent authority. We are trying to reach to NDMA to give us an assistance, because by saying that like we want to curtail pollution, if we go there, if we enter there, and if there is an explosion, then like there will be a loss to life and there will be a threat also, like which we are artificially creating. So we are trying to take help from the expert agencies. So we have written to SDMA, we have brought it to the notice of PESO. Every day we are sending reminder and we are waiting the reports from the line department. So once the reports come, then we will take an action. As your record. Related to the state council and legal authority also, even to the seniors in the PESO also, we are escalating it. But there is a provision for this method which we taken somewhere else in Goa. That is, So this material can be shifted only to a magazine which is constructed in a similar fashion. Now in Goa, no other magazine is licensed to store this material, and other magazines are not having this much storage capacity also. So PESO will have to authorize other magazine with private agency to keep this item and in which quantity. So that call also it is PESO's decision. Basically, till they find a new magazine to store it, this will remain there. Yeah. So that means we are leaving on a time bomb. So I will not say that they have come. If that was the case, PESO would have taken. We have been asking them also like what is the kind of assistance you will be providing to us to ship this material and also interim arrangement also. So if it is like a time bomb as you are saying, PESO would have acted. Yeah, but since it's anyway illegal,